जे ॲडव्हर्टाइजमेंट आयला दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. आम्ही जे युनिव्हर्सिटीचे ओव्हरऑल जो कारभार जर चेक केलो जो वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा तर अशें दिसता की युनिव्हर्सिटी एक कोणाला तरी पर्सनल संस्थान जाला आनी तो कोण तरी ताका खंयचो तरी आश्रय आसा, कोणाला तरी राजाश्रय कितें तरी आसा आनी तो ते युनिव्हर्सिटी फक्त गोंय भायल्या लोकां खातीर युनिव्हर्सिटी जाल्ली. दिस इज नॉट अ गोवन युनिव्हर्सिटी, दिस इज जस्ट अनदर युनिव्हर्सिटी इन गोवा अशें आमकां दिसता. बेसिकली बिकॉज हांगा आमकां दुबाव आसा की हो जो पोस्ट एडवर्टायज केले जाता एसोसिएट प्रोफेसर आनी एसिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स GIS. ताणें पयलीं म्हळ्यार आमकां फोटो उलयलो तो लास्ट मिटिंगेर फोटो उलयलो, आजूय फोटो उलयलो की असलो टायपचो कोर्स गोंयांत पयलो म्हणून. द फॅक्ट इज की चौगुले कॉलेजीक मडगांवां MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स फक्त नाव वेगळें. जिओ इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स रिमोट सेन्सिंग अँड GIS हे दोन्ही आहेत तातूंत. हो कोर्स 7 ते 8 वर्सां चलता. अंदू ताणें घेवना, इंटेक घेवना स्टुडंट्साचो. 7 ते 8 वर्सां अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन प्रत्येक वर्सा 12 to 13 स्टुडंट्स हे आसताले. सो 7-8 वर्सां एक कमीत कमी 70-80 स्टुडंट MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स जावन चौगुले कॉलेजींतल्यान भायर सरल्या. हे सगळे स्टुडंट्स हातूंतले जवळ जवळ 50% अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 50% वेर फ्रॉम गोवा. सो 70चे 50 35-40 तरी भुरगे MSc इन दीस पर्टिक्युलर थिंग आसात. सगळेच एप्लाय करचेच ना, करतलेच ना, पूण एप्लाय केलेलो भुरग्यांनी. ह्या भुरग्यांनी ह्या वर्साक चौगुले कॉलेजां बंद जावपाचे रिजन इज हो कोर्स गव्हर्नमेंट कॉलेज बोर्डान सुरू केला. सेम कोर्स MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स विच इज अगेन एज आय सेड रिमोट सेन्सिंग अँड GIS. तांगेले इंटेक 20 स्टुडंटाचो आसा आनी आज हांवें आयकलां ते कोतान 20 भरल्या स्टुडंट 20 आसा इंटेक. आतां हो तरी सांगता की तो कोर्स वेगळो. आतां तो कोर्स कसो वेगळो हागेली खंयची डिक्शनरी म्हाका खबर ना. सगळे बाकीचे लोक सांगता कोर्स सेम म्हणून हो एकटोच आमचो वायस चॅन्सलर ऑनरेबल वायस चॅन्सलर सांगता की हो कोर्स वेगळो. प्रोबेबली केरला स्टेटीक कितें तरी तांगेलें तशें आसतलें, बाकी इंडिया तरी अशें ना, हे सेम. आतां पोस्ट जेन्ना एडवर्टायज करता तेन्ना इट हॅज टू गो टू द एकेडमिक कावन्सील एंड देन इट गोज टू द एक्झिक्युटीव कावन्सील आनी तातूंत पास जावपा जाय. तातूंत जे कितें कंडिशन्स आहा, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा, जे कितें बाकी रिक्वायरमेंट्स आहा ते सगळे ECन अप्रूव करपा जाय. म्हणून हांवें जस्ट चॅक केले सायटीर जाल्यार 29 सप्टेंबर 23 हाजे मागीर एकूय EC कमिटीचे ECचे मिटिंगेचे मिनिट्स वेबसायटीर ना. आतां कितें आहा तर म्हाका खबर ना, बिकॉज लास्ट मिटींग जी आसा ताजे मिनिट्सा प्रमाणे जी पळय केस तांच्या आंगार आयल्या, एक हांव नांव घेना, पूण एक केस ताणें कोणाक तरी सस्पेंड केल्लो न्ही, टर्मिनेट करपाक ट्राय करताले. ते स्टाफ ते नॉन टिचींग स्टाफ ते नॉन टिचींग स्टाफाक हायकोर्टाक गेले. हायकोर्टान रिप्रिमांड केले युनिव्हर्सिटी. बेसिकली आय थिंक इट वॉज द EC विच वॉज रिप्रिमांड. ते रिप्रिमांड करतकीर हो VC आपले पर्सनल एजेंडा खातीर, कित्याक देट वॉज अ पर्सनल एजेंडा बिहायंड दॅट टर्मिनेशन, तो सुप्रीम कोर्टाक वचपाक सोदतालो. गव्हर्नमेंटान ताका क्लियर सांगलें, गव्हर्नमेंटाचे लिगल आनी सांगलें की वचनाका बिकॉज केस तुजी अगेन्स्ट जातली म्हणून. पयशे खर्च करनाका, वेस्ट करनाका लोकांचे पब्लीक पयशे. तरी आसतना ते EC मिटिंगेक ताणें रेजोल्युशन घालें. 2 भायले कावन्सील लिगल कावन्सिलाचे एडवायस घेतलो. गोंयकार एडवायस दिवपी कोण मेळ्ळो ना आनी ताजे कडल्यान 25 लाख रुपया सुप्रीम कोर्टाक वचपाक खर्च केले. 25 लाख रुपये खर्च करतकीर म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टात 25 मिनिटां सुद्दां केस जाली ना. 23 काय 24 मिनिटांत खंय हाणें बेंचान, इट वॉज अ 2 जज बेंचान ते सिनियर कावन्सिल जो हाजे वतीन आशिल्लो युनिव्हर्सिटी वतीन ताका ताजे म्हणजे शब्द वापरला वापरना पूण ताका ड्रेसिंग नावन दिवन केस एडमीट सुद्दां केल्लो. एडमिशना पयलींच कितें तरी म्हणटा ताका प्री कितें तरी थंयच भायर मारली. 25 लाख रुपया हाणें एक्झिक्युटीव कावन्सील मिटिंगेक अप्रूव करून खर्च केले. आमचे पयशे तुमचे पयशे. तर हे अशें अंदाजून जो व्यापार जो तो कसो पळयात. आतां हे पोस्टाक ताणें क्रायटेरिया सिलेक्ट जो घाला
तो मेन म्हळ्यार एक बेसिक क्रायटेरिया आसा PhD इन बायोलॉजी आसा, जिओ सायन्सीस आसा, वेगळे आसा, दॅट्स ओके. नेक्स्ट पॅरा जो आसा एलिजिबिलिटी, तातूंत ताणें सगळे आपले जो डिपार्टमेंट आहा, तागेले डिपार्टमेंट मरीन सायन्सीस आनी ओशन रिलेटेड टू ओशन एंड सी. आता अंडर द कवर ऑफ गोंयकारां हाजे बद्दल फिशिंगा उपयोग जातले कितें अशें कितें सांगून ताणें क्रायटेरिया ती घाल्यात. So he has made it sure that nobody else will be eligible for that, other than his own candidate, whom we know who it is. आणि मागीर ताणें कितें केलां की whether it is approved by EC, we do not know because the minutes are not available. 24 ऑगस्टा ताणें एसोसिएट असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून 2 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज केले, एक OBC आणि एक अनरिझर्व्ड. ऍप्लिकेशन आयली, इंटरव्यू बी काय कंडक्ट केले ना. 21 डिसेंबराक आफ्टर दॅट पयली ऍडव्हर्टाइजमेंटाचो टायम इलॅप्स जातकीर 21 डिसेंबराक दुसरे ऍडव्हर्टाइजमेंट आयले. हातूंत 2 एसोसिएट स्लॅश असिस्टंट प्रोफेसर अनरिझर्व्ड, एक असिस्टंट प्रोफेसर OBC, एक असिस्टंट प्रोफेसर ST, अशी 4 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज जाली. आणि हातूंत घालें की जे पयले अप्लाय केल्ले 24 ऑगस्ट 23 जेणे अप्लाय केल्ले, दे नीड नॉट अप्लाय अगेन. ते ऍडव्हर्टाइजमेंटा अशें कांय नाशिल्लें की वेदर दे आर इनएलिजिबल ऑर वेदर द एप्लिकेशन विल बी कन्सिडर्ड. पूण आतां उलयतकीर ताणें सांगलें आमी तांचें एप्लिकेशन कन्सिडर केलें. पूण सरप्रायझिंगली हे सेकंड ऍडव्हर्टाइजमेंटा एक खूब डेंजरस ताणें एड केलें. ते कोणाच्या लक्षांत गेलें ना अशें म्हाका दिसता. दॅट थिंग वॉज the following additional requirements shall be essential for direct recruitment to all posts. तातूंत minimum of 15 years residency in Goa and knowledge of कोंकणी हे आशिल्लें एज पर हे. तातूंत एक 3 लायनी आनी एड केल्यो. Provided that where no suitable candidate with 15 years residency in Goa is available, the selection committee shall be permitted to recommend the selection of a candidate who does not meet the stated 15 years residency requirement. म्हणजे 15 इयर्स रिक्वायरमेंट म्हणजे सेंटेन्स आशिल्ले ते खोडून काडले. आणि हे कोणाच्याच लक्षांत येवना. आतां जेन्ना आमी चवकशी केली तर ताणें सांगलें की आमकां खबर आयली की जेन्ना इंटरव्यू घेतिल्ले तेन्ना डॉमिसायल नाशिल्ले स्टुडंट पावले इंटरव्यू. सो आमी विचारलें जाल्यार तो सांगता की स्क्रिनींग कमिटीन तांकां हें केलें कित्याक नो सुटेबल कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. आतां स्क्रिनींग कमिटी कोण ठरोवपी सुटेबल कॅन्डिडेट काय दिते? स्क्रीनिंग कमिटीन ऍप्लिकेशन स्क्रीन करतकीर एलिजिबिलिटी आसा काय ना ते पळयतकीर हे धाडप सिलेक्शन पॅनलाक. सिलेक्शन पॅनल मागीर ठरयता की हे कॅन्डिडेट सुटेबल काय ना ते. सो हाऊ कॅन स्क्रीनिंग कमिटी डिसायड बिफोर द सिलेक्शन पॅनल दॅट देर आर नो सुटेबल कॅन्डिडेट्स? सो आम्ही नॉन डॉमिसाईल कॅन्डिडेट्स धाडटात. स्क्रीनिंग कमिटी पयलींच ठरयता की कोण सुटेबल ना म्हणून, बिकॉज दिस इज ऑल फिक्स्ड. तांकां खबर आसा की मुखार सिलेक्शन पॅनल हांकां नॉन सुटेबल करतलो. सो हे एक्सप्लेन करपाक ताका सांगल्यार तो गडबडलो, ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें. एवरीथिंग इज ऑन वेबसायट, एवरीथिंग इज ऑनलायन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आय वील गिव यू एवरीथिंग टुमॉरो डे आफ्टर अशें ताणें उलयलें. ताका क्लियर आमी सांगलां हे सगळें क्लियर जाले शिवाय हे पोस्टाचे बाबतींत तूं कांयच स्टेप्स घेवचना. कित्याक एक म्हळ्यार आमकां EC कावन्सिलाची आमकां म्हळ्यार आमकां न्ही, सगळे लोकांक गोंयकारां जाय, सगळे गोंयांत जाय की EC कावन्सिलाची खंयची मिटींग एप्रूव जाल्ली, खंयची एकाडेमीक कावन्सिलाची मिटींग हाजो सिलेबस एप्रूव जाला आनी खंयचे गव्हर्नमेंटान कितें परमिशन दिल्या, खंयचे हाका रिलॅक्सेशन दिल्या. बिकॉज द नेक्स्ट एडवर्टायजमेंट, पयले एडवर्टायजमेंट 2 पोस्ट, सेकंड एडवर्टायजमेंट 4, सेम पोस्टाक तिसरी एडवर्टायजमेंट आयली, विच वॉज ऑन 24th August, sorry, 2nd August is not 2024, yeah, 2nd August 2024. हातूंत आतां 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर, दोनूय अनरिझर्व्ड. आतां हांगा हे रोस्टर कसले फॉलो करता, कॉन्स्टिट्युशनल जे हे आसा रिजर्वेशनाचे ते खंयची पद्दतीन हे फॉलो करता म्हाका खबर ना. आय आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन. हे कशें जाता काय म्हणून. व्हॉट इज युअर ऍडमिनिस्ट्रेशन डुईंग? तुम्ही 1 वर्ष काढलें म्हणजे ऑगस्ट 23 ते ऑगस्ट 24 हे फक्त ऍडव्हर्टायज करतात
आनी हो सगळो प्लॅन की एक मनशाक कसो तरी भितर परमनंट घेवप आनी ताका फुडले 20-25 वर्सां ताची वेवस्था करून दवरप. हो मनीस नॉन गोवन, हांव नांव घेना आतां, पण वी हॅव आयडेंटिफायड द पर्सन बिकॉज ही इज वन ऑफ द एप्लिकंट्स. ताका कसो हे करप आनी ताका कसो सिस्टमीक घालप हे हाजे खातीर आमचे सगळ्याचे पयशे खर्च जातात. स्टुडंट्साचे कोणाक पडून वचना, हांकां एडवर्टायजच करपाक 1 वर्स लागता प्रोसिजर कंप्लीट करपाक. तर कितें चल्लां म्हाका खबर ना. आनी आमी हें आयकलां की हो जो भुरगो आसा जो ताका घेवपाक सोदतात, without being authorized, I mean this is hearsay, but we will investigate into this. He is even occupying a university quarters. इतलो तो VIP. आनी एक VIP आसा, आनी एक VIP एप्लिकंट आहा एक दुसरी पोस्टाक, जाका ऑलरेडी घेतला आनी ताका 3 म्हयने दिल्या जॉइन जावपाक. 2 गोवन डॉमिसायल आशिल्ले एलिजिबल क्वॉलिफायड भुरग्यांक कुशीन दवरून दिल्लीच्या ह्या मनशाक घेतला अंडर सम प्रिटेक्स्ट दॅट ही इज मॅरीड टू अ गोवन. वेदर दॅट मेक्स हिम एलिजिबल ऑर नॉट एलिजिबल, दे वर नॉट एबल टू आन्सर. आम्ही डॉक्युमेंट विचारले, वी थिंक वी हॅव देम, वी विल गिव यू लेटर. तुझे डॉक्युमेंट किती आसा, दे वर नॉट एबल टू आन्सर. सो हे सगळे जे आसा ते आम्ही आज ताका क्वेश्चन केल्यार दे हॅव नो आन्सर्स. So till their answers come, we cannot tell you for sure what is the facts. But overall picture अशी दिसता की ह्यो 2च केसी न्ही, अशे आमच्याकडे आनी 3-4 केसी आयल्या which we have not yet brought up, which we have not yet verified, but we will go into the issues, we will find out. टर्मिनेशनाचे इश्यूज आसा, तुगेले प्रमोशनाचे इश्यूज आसा, नॉन टिचिंग स्टाफाचे पोस्टाचे इश्यू आसात. सगळेकडे गोंयकारांक कशी कुशीन दवरप आनी आपले मर्जींतल्या लोकांक, पर्टिक्युलर एक स्टेटींतल्या लोकांक कशी भितर घेवप, हाजो सगळे प्लॅनिंगा खातीर थंय ऑफिसांत कारस्थान चल्लें. हे हातूंत भितर बाकी कोण इनवॉल्ड आसात, तागे चमचे कोण आसात, ते सगळे आमकां हे 2 मिटिंगेक कळ्ळे. आमी नांव घेना, बट द एंटायर EC आनी AC मिनिट्सा वयल्यान कळटा की फक्त एकटोच मनीस जो चेअरमॅन आहा ताजो वायस चॅन्सलर उलयता आनी कोणूच उलयना आनी ते पास जाता. आतां आमकां दुबाव आसा की सिलेक्शन पॅनल जे प्रत्येक आसा तातूंत अशेंच चलता म्हणून, कित्याक सिलेक्शन पॅनलाचो चेअरमॅन तोच आनी पॅनलाचेर तो आपल्या जाय त्या लोकांक घेतात. 1-2 केसी अशे आहा की जे सब्जेक्टाक पोस्ट, जे सब्जेक्टाच्या पोस्टाक लोकांक इंटरव्यूक आपयल्या ते सब्जेक्ट एक्सपर्टाक कुशीन दवरून दुसऱ्याक घेतला एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट. त्या डिपार्टमेंटाचे हेडाक कुशीन दवरून, डीन किंवा वायस डीनाक कुशीन दवरून दुसरे डिपार्टमेंटातल्या मनशाक घेतला सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्हणून, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट देअर पीपल इन. आनी देअर पीपल म्हणजे ते खंयचे ते म्हाका खबर ना, पण ते गोंयकार डेफिनेटली. तुझं किती वर्ष जाली? बरीच वर्ष जाली आता. Who is teaching at this IIT? IIT is a much higher institute. Everybody agrees than our Goa University MSc आणि या कोर्सापेक्षा. कितले परमनंट पोस्ट भरला IIT Goa? IIT Goa is running entirely on visiting faculties from different Goa colleges and also coming from outside. And when you have, आम्ही मुखार होता नी, देश मुखार होता, जग मुखार होता. When you have system of online classes, तुम्ही आता फाटी कोविडा टायमाचेर सगळे ऑनलाइन शिकयले भुरग्यांक, भुरगीं पास जाली तातूंत भितर. What is the problem in having online classes for students? Why you want to get your people on permanent basis at cost of Goans? Try करा मरे पहिले. वो कोर्स बरो आसा का ना ते कळू दी लोकांक. ह्या कोर्साक वायबिलिटी आसा, फाल्यां मार्केट आसा ह्या कोर्साक ना ते कळू दी. तुम्ही आताच परमनंट भरतले आनी ताजो सगळो 20-25 वर्सां ताजो खर्च आमी गोंयकारांनी करपाचो, पयशे गोंयकारांक वता हेतू भितर, VCतल्या बॉल्सांतल्यान वतना. ह्या पोस्टाक 3 एडवर्टिजमेंटाक कितलो पयशे गेलो? एडवर्टिजमेंट दिवपाक पेपराचेर ते रजिस्ट्रारा बॉल्सांतल्यान पयशे डिडक्ट मारतले, वायस चॅन्सलरा बॉल्सांत डिडक्ट करतले, तागे पगारांतल्यान कट करतले. हे 3 एडवर्टिजमेंट एक पोस्टा खातीर. दे हॅव टू बी पनिश्ड नो फॉर दिस. Somebody has to be accountable. You cannot just because there is money lying with you, you cannot spend it. आमची गोंयकाराचो पयसो, गोंय गव्हर्नमेंट दिता तांकां पयसो. सो यू हॅव टू बी मातसो कॉशियस आसपाक जाय. आपल्याला पोस्ट आसा, किती करतलो, केन्ना एडवर्टायज करतलो,
एकदा केले 2 घातले, दुसरे खेपे 4 घातले, तिसरे खेपे 2 घातले, इतली ऍडव्हर्टिजमेंट दिलो, इतल्या लाखांनी रुपये ऍडव्हर्टिजमेंटीचे मोडले. सो दिस इज टोटल हांवें पयलीं म्हणलें तशें अंदाधुंद कारभार चल्ला गोवा युनिव्हर्सिटी. आमी मागता सरकारान हातूंत भितर इंटरव्यून जावपाक जाय, बिकॉज गोवा सरकार ताका पयशे दिता सगळे. ऑनरेबल गव्हर्नरान इंटरव्यून जावपाक जाय, कितें चल्लां काय म्हणून, बिकॉज ही इज द चॅन्सलर. आनी गव्हर्नरान इंटरव्यून जावपाक जाय हातूंत भितर, बिकॉज ही इज द चान्सलर. ताजी नांव येतलें मुखार, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द युनिव्हर्सिटी न्ही, अल्टिमेटली बिंग चॅन्सलर. सो ताज्या नांवाक खंयच्या परिस्थिती काळिमा फासपाक नजो, बिकॉज इट इज अ हायस्ट पोस्ट इन गोवा, गव्हर्नर म्हणल्यार. सो ताजी जबाबदारी एक जातली की हें कितें चल्लां तें पळोवपाची. सो वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल गव्हर्नर की हें मातशें इन्व्हेस्टिगेट तुमी करात, बिकॉज तुका पेपरांतल्यान आनी बाकी सगळे कडच्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें हाजे बाबतींत सगळें. आनी दुसरें, जे कोण इन्वॉल्व आसा तांकां फासां लावपाक जाय. यू हॅव टू पनिश दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दीस. फासां लावप म्हळ्यार हांव तांकां हुमकळप म्हणना डायरेक्ट, पूण दे हॅव टू बी पनिश्ड. फासां लावप म्हळ्यार दे अशें एक म्हण आहा न्ही ती, जो कोण गिल्टी आहा यू हँग हिम म्हणून. हँगिंग म्हळ्यार नॉट लिटरली हँगिंग. तशें ह्या बाबतींत जो कोण गिल्टी आहा हातूंत भितर ताजेर कडक कारवाय जावपाक जाय. तांकां घरचो रस्तो दाखोवपाक जाय. युनिव्हर्सिटी हेंचे फात न्ही, युनिव्हर्सिटी गोंयकाराची. ही युनिव्हर्सिटी जावपा खातीर आमी त्रास काडिल्ले आहा. गोंयच्या भुरग्यांनी बॉम्बे युनिव्हर्सिटी सोडून, जेन्ना बॉम्बे युनिव्हर्सिटी भरपूर लफडी चलताली तेन्ना आमी मागला गोवा युनिव्हर्सिटी. आमी झगडलात, आमी जेली भितर गेलात, आमी मार खाला पुलिशेर मोठें आंदोलन करून. सो ह्या युनिव्हर्सिटी बरी तरेन चलपाक जाय ही आमची इच्छा. आनी ते सगळे आयकतले अशी आमी आस्त बाळगितात. आज जे सांगला व्हायस चॅन्सलराक की जोळ पर्यंत जागार पडना तोळ पर्यंत तो मुखार वचपाना अशी आमी आस्त बाळगितात. ल्हान भुरग्यांक सदां सांगतात, उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतलो, उदका कडेन खेळनाका बुडटलो. आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या व्हायस चॅन्सलराक आनी बाकीचे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांकां सांगतात, उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतले.